nawartam somya dinwashi karza upkar manta jine tamja tujhe viji denya somya kite yami mogan tuja somya amka tuwe poslai raglai dayen tuja kalsan monan amka tuwe ekwo dailai kupan Krista Jesuja Bhakti nur betuka nawartam somya dinwashi kalsa upkar manta jinye tamja tuja vechi denyak somya kite pati yami मिसाचे इरदे यापुरी आसात अर्गा मिसां दितात सुनीता डिमेलोनी कुटम तानिया डिसिल्वा विन्सेंट डिसोजा मीरा क्रास्ता बाबा एडन डिसोजा प्रीति ज्योति डिसोजा मॉवरिस डिसोजा थॉमस डिसोजा डेफ्ने मेंडोन्सा कार्मेल साहिबिनी गर्गा मिस्तिता स्टेफानिया रोड्रिगस कार्मेल साहिबिनी मिस्तिता रोशनी डिसिल्वाच्या इरद्या पासोतो अरुण मस्करनेस इच्या प्रत्येक इरद्या पासोतो जेसिलोबाच्या आत्म्याक लिनेट आणि जोसी पिंटो फेलिक्स फेर्नांडिसच्या आत्म्याक जेसिंता सिक्वेरा इग्नेशियस फेर्नांडिसच्या आत्म्याक बॅप्टिस्ट फेर्नांडिस आणि कुटुंब फेडरिक जेकब क्रास्ता आणि सबास च्या आत्म्याक मीरा क्रास्ता मेरी आणि जोसेफ रोड्रिगसच्या आत्म्याक डेनिस रोड्रिगस कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर डेनिस रोड्रिगस आणि कुटुंब कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर मेल्विन रोड्रिगस आणि कुटुंब एव्हलिन लॉरेन्स डिसोजाच्या आत्म्याक डिसोजा कुटुंब बेनेडिक्टा आणि रिचर्ड रोड्रिगसच्या आत्म्याक मेल्विन रोड्रिगस आणि कुटुंब कुटुंबान सरलेल्या सर आत्म्या खातीर डिसोजा कुटुंब लुकस इच्या आत्म्या खातीर इनास बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमयन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जोब देवाचेर आपल्या जिविताच्या कठीण परिस्थितीत अखंड विश्वासान जियेल्लो एक भागी मनीस देव हाच्या विश्वासीपणाचेर मेसून आपल्या आशिर्वादा वरवीं ताका संतोष भरीत करता म्हणलें आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. आयच्या वांजेलांत जेजून आपल्या मिसा वावरांक नेमयारले 72 शीस आपल्या मिसांव संपोवन जेजू सरशी संतोषान फाटी येवचें आमी पळयता. मोगाच्यानो जोबा बरी आमच्या जिणेंत संतोषान देवाक सदां विश्वासी रावून आनी आमच्या संतोषाच्या जिणे मुखांतर ताका साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मिसाचें बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक आमकां समेत तयार करया. खालतेपणी सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार करये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumya kaklud कर
Sumyaka Klutkar, Krista Kaklutkar, Krista Kaklutkar, Sumyaka Klutkar, Sumyaka Klutkar, प्रार्थूया. सोम्यान जेजू भाग्यवंत मोरयेसो अंकवार कुसवो दयाळपणे तुवें तुझे बिडार जावच्याक विंचून काडलोय. हे मायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो आसो. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. जोबच्या पुस्तकांतलें वचप. तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. नेनारपणान दैवीक मंडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो? वय म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं, म्हज्या गिन्याना भायर आसल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतलो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगलें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राचीत करतां. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी दुवो आसली. तांचे मदले पयलेक जेमियूम, दुसरे केजिया आनी तिसरे केरनपूक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जोबाच्या दुवा इतलो सुंदर स्त्रियो नातल्यो आनी तांच्या बापायन आपल्या पुताक दिल्ले फर्माणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जोब 140 वर्सांची येयलो आनी ताणें आपली भुरगीं आनी भुरग्याची भुरगीं 4थे पिळगे पर्यंत पळयलीं. देवाचें उतर. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुझ्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. गिन्यानान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक तुज्या आजनाचेर हांव पातयेलां. मुजेर कश्ट अनवरां आयल्यात तें बऱ्याकच पडलें, कित्याक तवळ तुजी नियमां हांव शिकलो. तुज्या मुखामळाची परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सर्वेस्परा तुजी नियमां न्याय नितीची म्हूण आनी तुवें मुजेर धाडलेल्याय ते कश्ट दग म्हाका फावो म्हूण हांव जाणा. त्यास तुजे हुकमेन सृश्टी सगळी बळटा आनी सर्व रचना तुजी सेवा करतात. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. हांव जर तुजो साकर तर म्हाका समजणी दी, तेन्ना तुजी खुशी म्हाका कळीत जातली. तुज्या उतरांचेर उगडापण मतींत उजवाड आनी साद्या काळजाच्यांक समजणी दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. उद्गार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सदैव तूं बाप्पा सर्गा संवसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उगडलाय. जय सर्वेस्परा,
जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका हे सोम्या सुमयान दडले ते 22-70 शिस संतोषान पाटी आयले आणि म्हणाले सुमया तुझे नाव काढल्यार देवसार सहित आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळा तावन जग लांबणे पडले परी सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयला. पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळस पांयां तळ मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोष पावा नाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग संवसाराच्या दुनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुवें तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणाक सुनेना. उपरांत शिसा तें परतून ताणें म्हळें बागे दोळे तुमी देखता तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगता साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ते मोगाळ भावण आनी भयणीनो आयच्या पयले वचपाचे वांजेलाचेर थोडो वेळ नियार करूं आमी प्रयत्न करया. पयल्यान वळोवक आनी अणभव हातूंत फरक आसा. खंयच्याय व्यक्तीची वळोवक आमी वाचून समजूं येत ताच्या विशयान आयकून समजूं येत. कोणाक सांगिल्लें टीव्हीर देखिल्लें पेपरांनी वाचलें ह्या संगती मुखांतर आमकां एक वळोवक येत. पूण अणभव कोणाय मुखांतर येवंक जायना. अणभव डायरेक्ट जावन येचे. देवाची वळोवक कोणेंगी एकल्यान अणभव केल्ल्यान पवित्र पुस्तकांत चित्रीत जाल्या. देवाची वळोवक जे कोण बरयणार आसात खंडीत जावन पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तांणी बरयला पूण तो एक अणभव तांणी बरयल्लो तो. पूण तांणी बरयल्लो अणभव आमकां वळखीन बदलता. देवाची वळोवक मेळटा अणभव जायना. पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू देवाचो अणभव मेळना वळोवक मेळटा. आमचे भाऊ हांगा आसचे थियोलॉजी शिकतात देवशास्त्र शिकतात. देवाची वळोवक तांकां आनीक चड गुंडायन मेळटा अणभव मेळना. हाच्या पयले वाचपांत जोब म्हणटा हांवें तुज्या विशयान कानांनी आयकल्लें हेरांनी सांगिल्लें आयकल्लें पूण आज हांवें तुका देखला अणभव केला. डिफरन्स आसा. आनी ह्या खातीर हांव म्हजें तोंड जमतां आनी मुखार हांव सवाल विचारना. तूं कितेंय कर म्हज्या लागीं हांव सवाल विचारना कित्याक हांव जाणा आतां वळोवक आनी अणभव. शिस जेजूच्या सांगात आशिल्ले पूण अणभव जावं नातलो. देखून ते संतोसतात सोम्या तुज्या नांवान देवसारसती आमकां खाल जातात खुशी जातात. जेजू म्हणटा सॉरी ना 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 तुमी खंयचेंय भायलें धर्म संतोष पावण आसात. तुमी निजाकी जें कितें म्हजे संगी घेवन आसात म्हजे थावन घेवन आसात ताका आणकी तुमकां वळोवंक मेळना. प्रवादी
आनी जायते वर्ते मनीस आशिल्ले जें कितें तुमी पळयतात पूण ते पळोवंक शकनात पूण तुमी पळयनात कित्याक तुमकां वळख ना जाणट्या आनी व्हडां तावणू लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक उगडप केल्ल्या बापा तुका हांव अर्गां दिता भाऊन आनी भयणीनो हो अणभोग मोती तावन येवचो न्हय हो अणभोग आमच्या विस्व्यां तावन येवचो न्हय हो अणभोग डायरेक्ट जावन आमच्या काळजाक या आमच्या व्यक्तित्वाच्या गुंडायेक देवान दिवचो कोणाक दिवयेत जे कोणा लागीं तें ल्हानपण आसा ती ल्हानविकाय आसा तें उक्तेपण आसा कोणायकी दिवयेत तो शिकपी जायजेच म्हणना गडीभर दोळे धांपया काळजांत तावणू त्या देवा लागीं उलोवंक शिकया धर्माच्यो सगळ्यो संगती बऱ्यो जेन्ना म्हणसर त्यो देवाच्या अणभोगाक व्हरून पायतात जर देवाच्या अणभोगाक त्यो अडखळ घालतात धर्मय बरो न्हय जायते फावटीं धर्मच एका रितीचे अडखळ घालता कितेंच देवाच्या अणभोगांत आमकां पयस वरिनाय सुमयांचे सू तो तसलोय ल्हानविकांक उगडापें करूंक तो तसलोय असलें काळीज असलें मन आमकां दी बापाक तुवें उगडाप केलोय पवित्र आत्म्याक तुवें पाठयलोय तुजें हें उगडापण उक्त्या काळजान स्विकार करूंक सदांच ह्या त्रयेक देवाच्या हजरपणान जियोंक आमकां हर एकल्याक फावो कर सुमया आमेन के सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वच मोचे ह्या उद्या वायना सवय घे तूं सोम्या काळीज मोचे काले बोळे ते तुका कांतय ताचे सारके तुजे मोगान तुज्या तुते हे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्व सोचे ह्या उद्या वायना सवय भावां भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या आवाजान सर्वस्व मानून घेव सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आईच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल मायेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान तुका वाखणतां, तुका वंदयतां, तुजी किर्ती परगडतां. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उर्सर्गीत जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उर्सर्गीत जय जय. बापा, खरोच तुम पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. तुझ्या कुसानी पुरा जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवंक. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जिवनपणाचो बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे मेये संगती, भगिवन जुजे ती सपती, भगिवन तूं धर्मदुतां रक्तसाक्षी खुर्सो सांजो विलाचे सांतेरेज आनी सर्व कळे तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
जेजू आशेलो जो संबंध तो बांद जो अनभोगू आपल्या बापा विशयांत आपणाक आसलो तो सुमेस्तांक आसा जे म्हण आशिल्लो आनी ह्या खातीर बापा म्हूण उलो करूंक आमकां ताणें फोव केलें उतरांनी मात जायना जावं काळजान हें मागणें म्हणूंक आशेवून आनी हो संबंध दवरूंक आशेवून जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी जाता तशी सरान जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर जडते आनी क्यास्त आडिना जावं पूण तुजे काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव पळया जेजू क्रिस्त देवाचो पूत संपूर्ण जावन सर्गीचे राज आमकां उगडापें केल्लो ह्या उड्या आनी वायना रुपार परत आमचे थंय तो येवंक शेता जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांतांका मोगान एकठांवचे दिसूंक यादेने तुजे सुम्यादिकांक सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांतांका मोगान एकठांवचे दिसूंक यादेने तुजे जिविताचो उर्दो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविता तुमकां आपयता जिविताचो उर्दो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविता तुमकां
आपयता गेया कया आमचया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया गेया कया आमचया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अंकवार मोरयेचो उडास करून सर्गींचे जिबे दितल्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला तेच अंकवार मोयेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे मे आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटा. आपणाक सुचारान दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवेस जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवेस जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोठवश्यांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले आमकुवारी. कार्मेलिजांच्या आदारा पावतू आमकां दर्या सुक्रामन परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दड पातयेन आनी तीरभर वशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सगळो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर एबो दयाळे आमकुवारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आधार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोण पुनी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातीने नीर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकुवारीचे आमकुवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातके आनी कंतीस तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपताची माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुसरगार जाता तशी संवसारान जावं. नामान मोरयो कृपेन बरले सोमी तुजे संगता आश्रय तुम सदैवन सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनंती कर. नामान मोरयो कृपेन बरले सोमी तुजे संगता आश्रय तुम सदैवन सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनंती कर. नामान मोरयो कृपेन बरले सोमी तुजे संगता आश्रय तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवे तूं जावन नासता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक खरकां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतेन घाल्ल्या सर्वां कश्ट आनी वरांतलीं वायट विघ्नांतलीं तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सगळ्याच जाणी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवन आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या आती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.
तुका शारोतीनी सग संसाराची तुरानी पावन करी पळयणारी जिणी रक्षण जाली संवसारा देशांनी बेतीन देवून मोगानी शानी कोण मागता कशान वारांनी मागून धाडटाय दैवीक देणी कार्मेल दोंगरा वयले सायबीनी नमान तुका शारोतीनी सग संसाराची तुरानी पावन करी पळयणारी जिणी मोगाळ पुत्राक सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां भगीन पुरुषाची कृपेन देवरान आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन